ईडीएमाकडेन सोपिल्ल्या फणीदीप कोटा वेंकट आणि साई प्रसादाच्या कुडीचेर पोस्टमॉर्टम जालो। प्रथमदर्शी रिपोर्टा प्रमाण मरण पुलमाव आणि नर्वाक मार बसून जाला। ड्रग ओव्हरडोजा सारख्या केशींनी अशे तरेन मरण येता म्हणून रिपोर्ट सूचित करता। नेमके कारण स्पष्ट जावचे म्हणून गोवा पोलिसांनी विसेराचे नमुने हैदराबादच्या फॉरेन्सिक लॅबात धाडटात। हो विसेरा रिपोर्ट जाता तितले बेगीन धाडचो म्हणून बरोबर पोलिसांची चीट। पुलीस सूत्रांकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विसेरा टेस्टी उपरांत एखाद्या वेळ ड्रग्स ओव्हरडोजान तिगांकूय मरण आयला म्हणून रिपोर्ट आयलो तरी गोवा पोलिसांची चौकशी नेमके त्या दिशेन पावपाची शक्यताय उणीच। एका सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेंकट आणि साई प्रसाद हे दोगूय आश्व्याक गेस्ट हाऊसान रावताले। तांणी ड्रग्स घेतल्या आसत जाल्यार ते ईडीएम सुवाती भायर। तांकां खंय कशे आणि केन्ना ड्रग्स दिलो ते विशीं एकाय साक्षीदारान म्हायती दिल्ली ना। तिसरो फणीदीप कोटा ताच्या दोगा इश्टां बरोबर ईडीएमाक आयिल्लो। पुलिसांनी दोगा इश्टांच्यो जबानी नोंद करून घेतल्यात। फणीदीप कोटान ड्रग्स घेतिल्ले म्हूण खंय दोगांकूय खबर नाशिल्ली। फणीदीप ईडीएम सुवातीर सोंपला पूण ताणें खंय ड्रग्स भायरूच घेतिल्ले। हे तिगूय रावताले त्या सुवातीची झडती घेतली, थंय ड्रग्स मेळूंक ना। तिगांच्याय फामिलींची जबानी घेतल्या, तांणी कोणाचेरूच दुबाव घेतिल्लो ना। तिगांनी ड्रग्स घेतिल्ले, मात तांकां ते कोणे दिले, कोण जबाबदार हे कळपाक एकूय पुरावो वा साक्षीदार ना म्हूण गोवा पोलिसांचो ज्येष्ठ अधिकारी सांगता। कोर्टा मुखार पुलीस आतां तिनूय अनैसर्गिक मरणां म्हूण नोंद करून इन्क्वेस्ट रिपोर्ट फायल करतले। मरणां गाजली, मात चौकशेचे डेड एंडाचीच लक्षणां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।